वंदन तुका सुमियाने जो प्रणाम तुका सुमियाने जो मान तुका सुमियाने जो नमस्कार तुका सुमियाने जो प्रणिपात तुका सुमियाने जो महिमा तुका सुमियाने जो स्तुति तुका सुमियाने जो जय तुका सुमियाने जो प्रसिद्धां तुका सुमियाने जो कर्णितां तुका सुमियाने जो निर्मस्तां तुका सुमियाने जो नवर्तां तुका सुमियाने जो वंदितां तुका सुमियाने जो सुवर्षितां तुका सुमियाने जो उल्लासितां तुका सुमियाने जो ओ दयाळू ओ मगळा बापा तुझे प्रसन्न जेजू ख्रिस्त या दोव्या मुल्याच्या रूपाकाला आमच्या हजर असा आणि आम्ही ताका पळोवन आसा जेजू तू या संसाराक आयिल्लोय आमकां सर्वांक भेटोवंक आणि सर्वांक आमकां बरें करूंक आणि तशेंच आमकां भावार्थ दिवंक तू आयिल्लोय आणि या काळार आता आयच्या दिसा हो दीस तुवें आमकां भाव केलाय आनी प्रत्येक जावन पाद्री पियोच्या मनाक या नव्यान आनी तशेंच दिसाचे बलिदान भेटोवन ताचे मरेपात तुझे लागीं मागले उपकार तूं कधीच जावन आमकां दितलोय म्हणलो तो भरवसो आमचो जावन आसा हे या नमस्कार करुया हे या नमस्कार करुया हे या नमस्कार करुया पहिले गल्ली जावन आसात आनी तशेंच आतां आमी हांगा आमच्या तुका निज निज पळोवनच्या ह्या रूपार आमी हांगासर हाडून आनी सर तुज्या पांया मुळां आमी हांगासर दवरता ही सर त्या सवा पाद्री पियोच्या मरीपात तुका आमी भेटयता प्रत्येक जावन एलर्जीची शेड कुंकली शिंको हें पुरो आशिल्लें गुण जावच्या खातीर तशेंच बरी भलायकी मेळच्या खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर मागतात आनी तस प्रकार विधव स्त्री तिकाय बरी भलायकी आनी तशेंच तिका तिच्या जिवितांत कितें वायट सकत आयल्या ती वायट सकत पाद्री पियोच्या मरीपात ती पयस सरूंक आनी ती खाण उडोवंक तशेंच जिवितांत कितें सर्जरी जाल्ली आसा ती सर्जरी बेगीन ताची दूख गूण जावंक आनी पाद्री पियोच्या नाम मानान गांठीदुखीची पिडा तशेंच पेंकाडुखीची पिडा आनी मोतीची पिडा आनी रीण काडिल्ले सर ते बारीक करूंक आनी शरीर तांच्या जिवितांत सर बरें लागच्या खातीर वर्गांत वावूर नासच्या बरी भलायकी तशेंच बरी बूद मोतीक समाधान आनी बरें काम मेळच्याक ती मागतात आनी तशेंच बरें शिकावप जोडच्याक मागून आसात मोतीक समाधान मेळच्या खातीर कोर्ट केसींत जिखच्या खातीर आनी एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एलर्जी जावन बरेंपण मेळच्या खातीर ती मागून आसात त्याच प्रकार मस्त वर्सां जावन कितें जिवितांत कश्ट आयिल्ले या घरांत जावन कितें कश्ट मेळ्ळ्यात ते पुरा ते समाजावन बरें जिवीत जिवन तांणी आनी शेजारच्यांनी आनी तांच्या कुटुंबादारांनी आनी तशेंच हांगासरच्या समाजांत हेर धर्माचे तांचे कश्ट आसात तांकां पाद्री पियोच्या मरीपात सुख समाधान शांती तसो जेजू ख्रिस्त दिवं दी म्हणून ती मागून आसात सबार धर्माची नांवां हांगासर आसात तांकां कोण कश्टांत आसात आनी कोण पिडेस्तेंत आसात कोण समस्या पळोवंक जाल्यात तांकां हर एक लागी बरें जिवीत पाद्री पियोच्या मरीपात लाभोवंक ती मागून आसात आनी तांकां कमी जावन ते मागतले म्हणलो तो भरवसो आनी ह्या आराधना वेळार आमी कमी जावन तांचे खातीर कितें मागता
तें सोमी जेजू क्रिस्त हर एक लागीं तो दितलो म्हणलो तो बरोवसो आनी तिची काकूळट आमचे थंय तुमी जावन ती आसा तुका सुमया जेजू तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू खबरदार आनी भयणीनो आमी सरायल्या जेजू कडेन उलोवंक आनी जेजू आनी देव नाना रितीन आमचे लागीं तो उलोवनस आसा जावं पुरो आमच्या सत्संगारांत आमच्या कुटुंबादारांत आनी आमी खंयसर सोडून येतावन ह्या रूप झाडांत हर एका आमकां तोच जेजू आमचे लागीं सदांच आमकां उलयता आनी आमचें तें उलोवन आसा आनी प्रत्येक जावन बांदला फात जेजू चड आनी चड आमचे लागीं तो उलयता आनी जेजूचें तें उतर आयकूंक आमी आतां आयकते जावया पवित्र आत्म्याचे ससाय आनी आतां मागया पवित्र आत्म्या तुझे सगोला आमचे तुझे बोले आमचे तुझे बोले
आणि आता जेजू आमच्या लागीं उलयता ताजे म्हणतो लुकाचो वांजल अध्याय 13. तेच घडये थोड्या फरिसेवांनी जेजू सरशीन येवून म्हळें, हांगासर तूं भायर सर वच, कित्याक हेरोद तुका जीवशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वचा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय, आज आनी फाल्यां हांव जेवसार सोडयतां आनी पिडाशिला गुण करता, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हज्या वाटेन हांवें सरत रावचें, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरूंक जायना. हे जेरुसलेमा जेरुसलेमा, प्रवाद्यान तूं जीवशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या पुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर एकठांय करता, तशें तुज्या भुरग्यां बाळाक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशिल्लो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय, तुजें देवळ देवान तें सांगलां. हांव तुमकां सांगता, सर्वेस्पराचे नांवे येता तो सदैव, म्हूण तुमी मनसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात. सर्वेस्पराचे नावे येता तो सदैव, म्हणा, सर्वेस्पराचे नावे येता तो सदैव, 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 सर्वेस्पराचे नावे येता तो सदैव. हेच उतरां जेजू म्हणली ती म्हणटासर तुमी म्हाका पळोवची नात म्हणून. आणि आमी ही उतरां म्हळी आनी खंडीत जावन जेजूक आमी पळयता आनी जेजू आमकां पळयता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्याकी बरें करूंक आमकां देवान आपयलां आनी देवान आमकां वेंचून काडलां आनी देवान आमकां धाडलां. त्या देखून कितें बरेंपण आमी करता तें खंडीत जावन पाड जावन तें फाटीं येना. पगार देवाच्या बेसांवांनी भरिल्लें तें जावन आसा. केदां मनीस बरें करता या करूंक प्रयत्न करता, सबार फावटी ताका वायटच मेळटा. हें आमकां कळीत आसा. आमच्या जिणेचो अनुभव जावन पुरो. कोणाक कितें बरेंपण करून गेल्यार फाटल्यान आमचें नांव पाड करचें, फाटल्यान आमचें कितें आमचें कसोच उलोवचें, या आनी कितें कसलें म्हणचें, हें एक सदांचें जावन गेलां. पूण हर एका बऱ्या कामाक जर तर वायटच आयकूंक मेळटा जाल्यार, या वायटाचो फळूत आसा जाल्यार, तर आमी ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां जियेता तितलीं वर्सां आमी वगस तोंड दाखोवन रावचें गे. ह्या वगस आमचे इतल्याक हांव म्हजे इतल्याक देव समेज पाक म्हणून
चितून या म्हणून आम्ही वगुत्तर आमचे घे खंडीत जावनी नाही कित्याक जेजू तो देवान या संसाराक धाडलो ताचे मिसांव परिपूर्ण करच्या खातीर आणि ते मिसांव परिपूर्ण करता आसतना आतांच आमी आयकलेले जेजूची निंदा आयकूंक मेळ्ळी जेजूक भायर ओडून गेले जेजूक धाडायलो या ताका धरून ताका जुशी मारी जे म्हणून सोदून आसले थोडे फारिसीव आणि येदोस स्नानीक जुवावण हेरोदीन जुशी मारलो ताका असले आनी सवाल कष्ट वापीड आशिल्ला सोसूक आसतली म्हणून तो जाणा आसलो पूण जेजून कितें जाल्यार ताचे मिसांव ते रावना कित्याक सदीत हांव बापान ताका धाडलो आणि ते मिसांव ताका परिपूर्ण करूंक आसले आणि केदाळ आसले केदाळ करी जे म्हणून ते जेजू खंडीत जावनी बऱ्या तरान जाणा आसलो त्या देखून तो म्हणटा पळय आज फाल्यां हांव जेवसार सोडयता पीड आशिल्ला गुण करता म्हणटा आणि असले धैर्य आमकां आसा गे जर तर आमी कितें बरें करूंक वता आसतना आमकां आडपाय दवरलो या आनी कितें केलें आमी मुखार सरकावंक गे हे प्रश्न आमी आमचेतल्याक विचारूंक आसा पूण जेजूचो अणभव जाल्ली सवार जाणां जावं पुरो याजक जावं पुरो लायक धर्म भयणी आनी तांणी मस्त कश्ट सोंसल्या जाल्यार जेजूचे मिसांव कितें जबाबदारी काणगेल्या मुदर्शन व्हरोंक ताका खंडीत जावनी फाटीं पळोवंक ना तर मिसांव ते रावना 2025 वर्सां आमी हे मिसांव सोडून आसा आजुनी सोडून आसा आनी की मुखारी सोडून आसतले आतां आजुनी सोडून आसा जाल्यार ह्या आधुनीक काळार कितलेशे कश्ट मेळ्ळ्यात तुमी हर एकली जाणा जाल्यार हाका खंडीत जावनी धैर्य कोण दिता धैर्य तो सक्रामेंतांत आसलो जेजू हर एकल्याक आमकां दिता पूण आमी ते धैर्य काडून जेजू आमचे सांगता तूं आसाय म्हजे सांगता तूं आसाय म्हणलो तो मनोभाव आनी ते आमची पातयेनी आनी ते धड तो एक निर्धर आमचे लागीं आसूंक आसा कित्याक मिसांव जावन आसा ते देवाचे देखून धैर्यान आमी वता आसतना देवूच आमकां धैर्य दिता कशें पोरण्या तेस्तामेंतांत जावं पुरो इजाया प्रवादीक येरेमायाक या मोइसेक अब्राहमाक आनी सांगतना नाका म्हणटा आसतना तांकां धैर्य सुटलें पूण देवान कितें म्हळें हांव आसा तुमचे सांगता आनी तुमी कितें उलयतात ती म्हजी उतरां तुमच्या जिबेर तुमच्या तोंडार हांव घालतलो म्हणून थंय तावन सुरू जालें तें मिसांव धैर्य केदाळ देवान त्या मनशाक दिल्लें थंय तावन तें धैर्य देवान येवन आजुनी तें मिसांव मुंदरसून आसा त्या देखून आमचे कितेंय आमी बरें करता आसतना समाज बरी जाता आनी आमचे दूख पयस येता कितलेशे खंय आमी उत्तर कर्नाटक आनी गेल्यार थंयसर आमी समाज सेवा करता आसतना कितें म्हाका दिलें ताका दिवना ताका दिलें म्हाका दिलें म्हाका कारण दिलें म्हाका कारण दिलें म्हूण कितें तें गलाटो लढाई तशीच जावची आसा पूण आमी तें सोशल वर्क करचें मिसांव काम करचें खंडीत जावनी आजुनी तें रावूं ना आनी कितलेशा कोणशा मेळ्ळेच्या कोणशा बसून थंयसर आंडोळ मदें जाल्यार आमी तें मिसांव मुंदरसून गेला आनी की तें मिसांव मुंदरसून वेतालें कित्याक देवाचें मिसांव जेजूतान आमकां हर एकल्याक आयिल्लें आनी आमी पयत स्नाना वरवीं ती जबाबदारी काणगिल्ली आनी तें मिसांव आमचें खंडीत जावनी मुंदरसून व्हरोंक आसा तुका सोविया Tuji sawi kerja
करता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र सक्रमेंता काळाने गौरव दिलो, आम्ही वन दिले, आमचो भावार्थ आम्ही उसारलो आणि तसेच तुवें दिल्ले ते विसाव धैर्य दिन आणि धैर्य काडून आम्ही मुदर्शन वरोवंक जास्त सक्रमेंत आसलेल्या जेजूचे बेसांव आमकां आतां जायचे, कित्याक आम्ही विसाचे बलिदान जावन आमच्या घरांत येता आसतना आम्ही धैर्यान वचूंक आणि तशेंच आमकां राखूंक सर आमच्या वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले पिडेसिदांतले हर एकाचें राखूंक आमकां तें धैर्य आणि जेजू तूं आमच्या संगतांत राव, कित्याक आमकां तूं जाय त्या देखून तुज्या बेसावाक आमी आतां राखून आसा. देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय, तुझ्या सर्वांचो फळ सदांच आमचे ते आमी बरी सरतो, तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र निस्त्याक आमी मान करूंक आमकां धैर्य फावो कर, सबजी येता आनी वास करताय ससनाच्या ससना.
सच्चा कामी देखी तुझ्या. सांपियो आम्हा बसवत विनंती कर. देवा तुवें कापुचेन याजक सांपाद्री पियक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरण वांटेले जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतेन कितें हांव अत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जाण जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यार सदां आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सत्ता आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सारका जाता तशेंच संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरेले समतिजे संगता श्राम तातून सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशें जेजो. आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुज्या रावंक पातयता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळें सौभाग तुमकां दितलो. आपल्या बापा कडेन तुजें नांव मागता तें आमकां फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां. नमान बरे कृपेन बरेले सुमतीजे संगता श्राम तातून सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशें जेजो. आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजें रावंक पातयता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजीं उतरां सरशी ना. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण पूण तें बरोबर म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरेले समतिजे संगता श्राम तातून सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशें जेजो. आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तशें आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजें रावंक पातयता. हे जेजूच्या पवित्र काळजात कश्ट चल्यांक दया नासतना रावचें तुका साद. आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मोरयेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजां मरिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान राजे काकुळीचे माये नमनांच्या जिवा अमृतांनी भरवशा तुका आमी उलो मागता. आमी पडयेची बाळकां या दुखांच्या कोंडात आसा. अस्कार सोन आमी तुका उदार करता. करता आमचे शिकाये हे तुज्या काकुळीचे दोळे आमचे पत्ती आनी ह्या पडदेशा उपरांत तुजे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी मोगाळी दुलोभी अंकवारी मरिये. सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा सांपियो सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांपियो हय बापा एकलतो जावन जियेल्ल्या सांपियो कश्टान बरान तिरासन सांबाळल्या सांपियो फ्रांसिसाच्या पाटला उदारा सांपियो कापुचेन उडतीच्या अलंकारा सांपियो सुम्याच्या पाशावांच्या गायांनी नटलेल्या सांपियो युकरिस्तांत भक्तीन भरलेल्या सांपियो कुमसरीच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकूळ दाखयल्या सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श सांपियो मागण्यांत तिरसन सांबाळलेल्या सांपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या सांपियो स्वर याजकांक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्याचे बचाव खातीर वावुरलेल्या सांपियो पिडेस्तां
भलायकीच्या दायजा अम्मा पसत विनती कर सांप्य गरजेवतांक तक्षणा पावच्या अम्मा पसत विनती कर सांप्य तुका उलो मरतल्यांच्या बरवशा अम्मा पसत विनती कर सांप्य आमस्मेसांच्या आदारा अम्मा पसत विनती कर सांप्य आम बसवत विनती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पवसांची खाती प्रार्थूया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोग समर्पित जिनी एका पावणे देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भाग्यवंत फ्रांसीस सासीच्या शेतान ख्रिस्तचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आणि पुण्यावरवीं आमी आमकां फवजल्ल्या अभ्यासांत तिरासन रावून ख्रिस्ताक साक्षीदार जावन जिवन आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हूण आमी मागता. ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. या मिसाच्या बलिदाना वेळार सर एस.एम.ए. मिसां भेटयल्ल्या खातीर आमच्या बेनिफॅक्टर्सा पासत आनी आमच्या सर हिताचिंतका खातीर आमी मागता. आपल्या खासगी इराद्या खातीर प्रत्येक जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर लिनोरा डिसोजाक मीस भेटयतात. लॉयड डिसोजा देवाण केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्घ मीस भेटयतात. प्रवीण एस लोबो आनी कुटाम देवाण केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर सांपाद्री पियोच्या मनाक मीस पटयतात. ग्रेशन डिसोजा आनी कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याच्या आत्म्या मीस पटयतात. रोशन दिव्या फेर्नांडीस आपल्या खासगी इराद्या खातीर मार्क कार्लो आनी कुटुंब तांच्या इराद्या खातीर मीस पटयतात. तांचे कुटुंबदारां आनी पाद्री पियोच्या मनाक प्रत्येक इराद्या खातीर मीस पटयतात. क्लेटा प्रभू फेर्नांडीस देवादीन लिल्ली आल्बुकेर्केच्या आत्म्या मीस पटयतात. अपोलिन आल्बुकेर्क आनी कुटुंब देवादीन रिचर्ड मार्टिस देवादीन जॉन तेरेझा आगेरा आनी कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याच्या आत्म्या मीस पटयतात. स्टेला मार्टिस आनी कुटुंब आपल्या खासगी इराद्या खातीर मीस पटयतात. विल्फ्रेड सुनीता रोड्रिगस देवाण केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर आनी तशेंच अर्घा मीस दिता आसतना कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याच्या आत्म्या मीस पटयतात. अन्ना ताकूर देवादीन मेरियान एलिझा कॅस्लिनो देवादीन डॅनियल फ्लोरिन डिसोजा आनी पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर मीस पटयतात. हिल्डा डिसोजा आनी कुटुंब सांपाद्री पियोच्या मनाक अर्घ मीस पटयतात. सिस्टर इडोलिन रॉड्रिगस देवाण केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर सांपाद्री पियोच्या मनाक मीस पटयतात. सिस्टर विन्नी आपल्या 25 वर्सांच्या एनिवर्सरीक देवाक अर्घ मीस जावन मीस पटयतात. पावलो आनी विना डिसोजा तशेंच अर्घ मीस दितात. जिविताचें देणें फावो केल्ल्याक आपलो बर्थडे आस्टल शॉन मीस पटयतात. मेरी लोबो आनी कुटुंब देवादीन केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर आनी कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याच्या आत्म्या मीस पटयतात. आयरिन डिसोजा आनी कुटुंब देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्घ मीस पटयतात. विन्नीफ्रीड पिंटो आनी कुटुंब देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्घ मीस पटयतात. तेल्मा लोबो आनी कुटुंब बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोड तुमचे सोबे आसूं.
मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या जिवितांत आमी खंडीत जावन कश्ट तांव या कश्ट काडूंक आसात. ह्या कश्टांचो अनुभव आमकां हर एकल्याकी आसा. आयच्या वाचपांत जेजू म्हणटा, तुमी सासणाचें जिवीत जोडचे जाल्यार अशीर दारवटांतल्यान तुमी प्रवेश करा. अशीर दारवटो म्हूण सांगल्यार कश्टांनी आमी भितर रिगजय म्हणून. तशें म्हणल्यार आमच्या ह्या जिविताचे कश्ट आनी पुरा परिहार जावंक देवाचो आशिर्वाद बाबार्थ बरवसो तो मुख्य जावन आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवा कणे तुमकां भाव भयणीनो, जपण्यान सर्व संगता मनान चिंतून आनी तोंडान सर्व वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. त्या बसत बागे सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा विनंती मागता. सरपददार देव, आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, आमचो भवार्थ बरवस आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्का सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गोठ जाणा असो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशीक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाऊ भावणाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हणून ताणें येवजिलें. ह्या पासत जाका ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जाका ताणें आपयली ताका ताणें नितीवंत केली. जाका ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केली. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझ्या दृढ मोगाचे पातीव नसा. सर्वेस्परा तुझ्या दृढ मोगाचे पातीव नसा. मुजेर दिश्ट घाल म्हाका जापती सर्वेस्परा म्हज्या देवा. मरणाचे निदेन थांव पडना जावच्या म्हज्या दोळ्याक
उजवाड दी हांव तेचेर जिखलो अशें म्हणून म्हज्या दुश्मनाक निर्मी नाका हांव निसरून पडलो म्हूण म्हज्या वैरीक हांसूंक दिनाका हांव जाल्यार सर्वेश्वरा तुज्या जन्मोगाचेर पातीव आसा पूण हांव जाल्यार तुज्या दृढ मोगाचेर पातीव नासा तुजे तारण म्हाका लाभले म्हूण म्हजें काळीज उल्लासू वय ताणें केल्ल्या उपकाराक सर्वेस्पराक गायन स्तुती करतलो मोहन देवाच्या मनाक स्तोत्रां सद्गितां गायतलो हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातीव आसा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातीव आसा उद्गार हालेलुया 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 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिलां हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू शारा आनी हळ्ळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें सोम्या भाचाव जातेली ती थोडींच मू जेजू तांकां सांगी लागलो असीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना एक फावटी घरचो धनी उठोन दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना तेदवां तुमी म्हणटल्यात आमी तुजेच मुखार खावन पियोवन आसल्याव आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो तुमी खंयची ती हांव नेना खोटेपण आदरतल्यानो चला तुमी समेस्त म्हजे सरशिलीं अब्राहम इजाक जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राजांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतेस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात चारी कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राजांत जेवणाक बसतलो आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं देवाचें उतर हें वाहणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भावन आनी भयणीनो 1915 इस्वेंत अमेरिकाचो एकलो कवी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ताणें एक खावान बरयल्लें द रोड नॉट टेकन पायस केलें ताणें ह्या खावणांत ताणें चलोवन वता आसतना 2 रस्त्या पैकी सडावत लोक चलोवंक वापारी नासलो रस्तो ताणें विंचलो आनी ही विंचोवन आपणाच्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक पावली म्हणून तो बरयता आनी आत्तां आमी आयकल्लें देवाचें उतर जेजू आपणाचो पाटलाव करतल्यांक अशीर वाट धरूंक सांगिल्लें तें आसल्यार
असल्या रस्त्यार सलच्याताने दिल्लो उलो सश्ट करता. कित्याक आमकां कळीत आसा ह्या दिसांनी पावसिल्या दिसांनी आमचे कशे रोड आसात गी म्हणून. हर एकलो ड्रायव्हर हर एकलो तातूंत पोयन करतलो, कोणाक गाडी सांगता आनी कोणाक कितें म्हणना, पूण हर एकलो पुरपुरोवन येता. कित्याक हर एका पोंडव्यांत गालिजे उसलजे, पूण तांणी खंयची म्हणी बरी वाट धरूंक जाता की साबार जावन येतात. खंय 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 ब्लॉक आसा तें खंयसर ब्लॉक नातिल्ले कडेन खंयच्यान म्हणी पयसल्यान खंय म्हणी सोदून येता. जाल्यार हर एक ही वाट ती कश्टांची वाट. मुखार मुखार वता आसतना आनी कितें मेळटा आमकां कळीत ना. थोडे फावटी आमी विचारता रोड कसो आसा की म्हणून. ही रोड बरी आसा म्हणटात कित्याक तीं घरां आसात भितर तीं आयल्यान ते. पूण आमी येता येतना आमकां कळटा मागीर कितले कश्ट आसात खंयसर कितें जालां आनी कितें म्हणून. असल्या कश्टांच्या वाटेन चलोवंक जेजू आज आमकां उलो दिता. कित्याक जेजू सो फाटलाव करचो जावन आसा एक ती विंसवण. जेजून केल्ली विंसवण आमी करून घेतल्यार आमकां खंडीत जावन खरो संतोश आनी आमकां जिवितांत शांती समाधान लाभचें खंडीत. जेजून धरिल्ल्या वाटेचीं लक्षणां हीं आसलीं. भावार्थांत देवाक खाल जावचें, सता नितीन जियोवचें, दुखयल्ल्यांक बक्षुचें आनीक खंडन करचें, कश्टतल्यांत मोवाळ जावचें आनी तांच्या कुमकेक येवचें, त्याग सॅक्रिफीस आनी संवसारी संगतींक चड लब्ध नासतना रावचें इत्यादी. ही वाट धरूंक तो आमकां आज हर एकल्याकी आपोवन दिता. असीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक सलीस ना, पूण साध्य आसा. दिसपडट्या जिणेंत आनी कुटुंबा जिवितांत जेजून धरिल्ली ती सताची, नितीची, भावार्थाची, बक्षण्याची आनी दयाळाची वाट सोमकोंचीच जावन आसा ही अशीर वाट. जेजूचो खरो फाटलाव केल्यार संवसारी दृश्टेन आमी निमाणे दिसोंक पुरो, पूण देवाच्या राजांत देवाच्या दृश्टेन आमी पयलीं जातले हांव. कित्याक ही विसवण करूंक आमी सोम्या लागीं सदांच मागया. आमकां हर एकल्याकी थोडे फावटी हांकार गर्व या ग्रेस्तकाय या आमी शिकले हांव म्हणलो तो एक आमचे थंय एक अणभव आसता. पूण हें पुरा सोडून आमी निमाणे जावंक केदां आशेता हांव. तें पुरा आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमी पयलें जायनासतना निमाणे जावंक जर तर आमी आशेले हांव जाल्यार खंडीत जावन देवाचें आशिर्वाद आनी तशेंच आमकां सर्गीच्या राजांत वर्तें पोवन मेळटलें. आमेन. गोवाचो गुंडो आनी ताकाचो होवार, सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडी रक्तान गुंडो वायन बदलून, जिविताचे काळ आमकां दिवण परता. सर्वेस पोरा देवा दिवासता तुका, उदार तोंडान दिला हे जीवन आमकां. जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता. मायपासान तेजे म्हण आमी प्रार्थिता. माया मोगान आमी जीव संवसारान, मोठू आमचेर बाबा कृपेचो शिवो. मागया भाव भयणीनो आमचें बलिदान सरपती देवा बापाक मानता तसलें जावन दी मन. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मायमेक आमच्या नक्के पयसलेच्या आदावार सगळेच फळ मानून देव. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या ध्यानांचेर तुजे दिश्ट घाल. असे आमचे सेवे वरवीं तुका अधिक महिमा आमी दिवंक फावो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर तय आम्ही तुका दिन वासूंक पावो व काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचले ताचे सुवरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा ऋतुमेर तुका वाकणता तारान मेळिल्ली तुजी परसा सर्गारेका काळजान तुका दिन वाजता तुझ्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता बापा कोरस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरोन सोसून पयच्या आदीन ताणें बुंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच पर्यंत जेवण जातस ताणें कालस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात हवर्त सो गुड परगटोया सौम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सुरवणेची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका धीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पावल आमच्या घोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मर्य देवाचे माये संगती भगेवन झुजे
भगवान धर्मदूता आनी सर काळी आसिसो सान फ्रांसीस आनी सांत क्लारा पाद्री पियो तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपला येईल, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षाव, तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवसन अतिरिक्तलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटय. कित्या राजवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी उकोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांक आपोवणें मेळ्ळां. आमी जावन आसा भागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवांत पोनांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणें रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णायन आमकां मेळशें कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे पांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मांडून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सोम्याच्या नावी आमचो आदार. सोम्या दयेनायक म्हजें मागणें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बापा आमचेर तुवें पाद्री पियोच्या विनवण्यान वतुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशांक दोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या ह्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो. हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सर पिडा शिडा गुंज जावं. हे मागणें आमी भोवतीर भावार्थान पाद्री पियोच्या विनवण्यान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. Padre Pio Papa करताव नमन तुका. क्रिस्ताचे गाय घेवन विसरला. जेजू मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुपावो जा. माग आमचे पासून माग आमचे पासून. Padre Pio Papa जेजूच्या पाशावान भाग्यवन प्रार्थना गावतो जाणून. जेजू मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुपावो जावं. माग आमचे पासून माग आमचे पासून. Padre Pio Papa पात्यांक दयाल मोगान बसून जेजू तुवें दिलोन. जेजू मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुपावो जावं. माग आमचे पासून माग आमचे पासून. Padre Pio Papa दुबळ्याच्या आदाराक कस्तालेल्यांच्या तूं बुजवणारा. जेजू मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुपावो जावं. माग आमचे पासून माग आमचे पासून. Padre Pio आमा बसोद विनंती कर भगवंत कोसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.